घुवळी वखदां ही एक वायट गजाल आनी ताचो वापर करप पुरायपणान बंद जावपाक जाय ते खातीर दरेका वाठारांत अशा प्रकाराची रॅली काडप खूब गरजेची आसा, जेणे करून प्रत्येक वाठारांत जागृताय निर्माण जातली अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें। शेनवारा दीपविहार उच्च माध्यमीक विद्यालय हेडलँड सडा हांगा वर्ल्ड एंटी नार्कोटीक रॅली काडल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या रॅलीत उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच शिक्षकांनी वांटो घेतिल्लो। हायर सेकंडरी स्कुलाचें अभिनंदन करता की ते 25 वर्सां जाली रॅली काडटात आनी खंय तरी सगळ्यां मदीं एक अवेरनस क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता की ड्रग्स वायट आनी ड्रग्स हो घेवपाक जायना, से नो टू ड्रग्स म्हणून। आनी आमी सगळ्याच जाणा ड्रग्स ही वायट गोश्ट आसा आनी ती बंद जावपाक जाय आनी त्या खातीर खंय तरी असल्यो रॅली म्हाका दिसता प्रत्येक वाठारांत जावपाची गरज आसा, जाणे करून अवेरनस जाता। आज आमी पळयलां की खूब प्रमाणात ड्रग्स घेवप आनी डिलींग करप खूब कमी जालां, पूण म्हाका दिसता इट शूड स्टॉप टोटली। कित्याक आमी पळयलां की ड्रग्स जो मनीस घेता तो घेता आसतना एक स्वता मनीस घेता, पूण ताजे वायट परिणाम सगळे समाजाचेर जाता, ताज्या फ्रेंड सर्कलान जाता, ताजी फॅमिली पिड्ड्यार जाता आनी असो एक वेळ येता जेन्ना त्या मनशाक खंय तरी कळटा की आपूण हातूंतल्यान भायर सरपा जाय म्हणून आपूण लायफ पिड्ड्यार जाता म्हणून, पण तो वेळ खूब पयस पाविल्लो आसा। इट इज टू लेट एट दॅट टायम आनी जाय पसून जाल्यार ताका तातूंतल्यान भायर सरपाक मेळना। सो म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आज युवा आसा नाजाल्यार सगळे समाज आसा आनी खंय तरी आमी सगळ्यांनी जागृत रावपाची गरज आसा।